सुरुवातीक गीत घेऊया. I5 पेज नंबर 18. I5 पेज नंबर 118. हांव तुजो इबाड्यो पूत, म्हजी वाट पळयत आसलो. म्हजे पापोन उपकार पळय, दयाळ काळजान विसरलोय. हांव तुजो इबाड्यो पूत, म्हजी वाट पळयत आसलोय. म्हजे पापोन उपकार पळय, दयाळ काळजान विसरलोय. घर सोडून हांव येचोना, तुजी वेंग हांव सोडचोना. तुजो मोग विसरचोना, तुजो मोग विसरचोना. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयज आनीक एक पावटी आमी ही मिसाची भेट भेटयता. किरीत भाशेन सगळी आमची जीण, सगळें आमचें जिवीत देवाच्या हातान घालुया. मागुया देवा लागीं काकलुतीक उलो मारुया. मागुया देवा लागीं आमकां सगल्यांक ताचे काकलुतीन ताची सुरक्षा दी म्हूण. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. जेजू विशीं वेगवेगळे विचार, जेजू विशीं वेगवेगळी मतां, पूण जेजू पवित्र पुस्तक आमकां उगडूंक आनी पवित्र पुस्तक आमी नियाळूंक शिकयता. तशेंच जेरेमियस प्रवादी आमकां देवाचेर आमी सदांच पातयेवन रावूंक, टू डिपेंड ऑन गॉड आमकां शिकयता. जायते पावटी आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक आनी देवाचेर पातयेवन रावूंक चुकल्या. मनशांचेर आनी मनशांचे पदवेचेर आमी जायते पावटी पातयेल्या. असल्या सगळ्या आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर्पद्वेदार देवा आनी तुमकां भाव भणिंदू म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मोलांचे तोंडावन सारून, वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगल्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भणिंदू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे शिवाय
तुका मानवंक आमी शकना, पूण तूं काकलुतीवंत देखून आमची काळजां राख आनी तुजे कुशेची नीट वाटेन आमकां चलोवन व्हर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. जेरेमियास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा, तुवें म्हाका सगळें दाखोवन दिलें, म्हाका सगळें गमून आयलें. तेन्ना सर्वेस्परा, तांच्यो मांडण्यो पडून तुवें म्हजे दोळे उगडले. पूण हांव जाल्यार मारूंक वता तसली विनाशी मेंढऱ्या सारको जालो. म्हजो घात घेवपाक कित्याक येवजितात तें हांव नकळो जालो. जीव आसतना झाड कातरून उडोवया, जिव्या मनशाच्या पितिमीवेलो ताका उमटून काडुया. तांच्या नांवाचो पुर्यान आनी उगडास उरचो न्हय, असलींच तांची गुपीत कल्पना. पूण तूं सर्वेस्परा न्याय नितीन मुनसुबी कोत्ताय, काळजा मोनाचो तूं थाव घेताय. तर ह्या लोकांचो शोध घेतलोय तो म्हाका पडूं दी, कित्याक हांवें म्हजें सगळें तुज्या हातांत सोडलां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोना येता. परतून म्हणया, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोना येता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोना येता. म्हजे पाटीक लागलेल्या हातांतलो म्हाका वाटाय, म्हाका निवार. ना जाल्यार शिवां भाशी कोणूय म्हाका ओडून वतलो आनी म्हजे कुडक्यान कुडके कुदतलो. तेन्ना कोण म्हाका सोडयतलो? जबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शरण येता. काळजान हांव प्रणीक आनी निरोपराधी. म्हाका फावो तो निवाडो दी सर्वेस्परा. तूं मोनाचो आनी काळजाचो तूं ताव घेताय. तर पातक्याच्या नुस्त्यांतलो नाश कर आनी प्रणीक मनशांक तीर करून दवर. नितीवंत देवा. जबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शरण येता. देव म्हजो दाल, तो म्हजी राखण करता. प्रणीक काळजाच्यांक तो सांबाळटा. म्हजो देव म्हटल्यार नितीवंत मुनसिबीदार. रोखडोच ताजो राग चडना. सगळ्या वेळार तो भें दाखयता. जबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शरण येता. उद्गार. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकाच पुताक दिलो. ताजेर विस्वास ठेवता तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जिवामा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू उलयतालो तें आयकून कांय जाणांनी म्हळें, खरेंच हो एक प्रवादी. दुसऱ्यांनी म्हणलें, होच तो अभिषिक्त. पूण हेरांनी म्हणलें, अभिषिक्त गालिलियांतलो येवंक शकता? अभिषिक्त दाविदाचे संस्थींतलो आनी दाविदाच्या बेतलेम नोंगरांतलो येतलो म्हूण पवित्र पुस्तकार ना? अशी ताचे विशीं लोकां मदें फूट पडली. कांय जाण ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेंच ताचेर हात घालूंक ना.
तेन्ना चौकीदार पुरोम याज्ञिकां आनी फारिसेवां सरशीं परतून गेले. हांणी तांकां म्हणलें, तुमी ताका कित्याक धरून हाडूंक ना? चौकीदारांनी म्हणलें, हो मनीस उलयता ते भाशेन कधीच कोण उलोवंक ना. फारिसेवांनी तांकां जबाब दिलो, तुमी फसवल्यात कितें? वडिलांतल्या आनी फारिसेवांतल्या कोणे तरी ताचेर विस्वास दवरलेलो म्हूण आसा? पूण हो लोक शास्त्राची ओळख नासलेलो, पहाड पडलेलो. तांचे मदें निकोदेम आसलो. जेजूशी आदीं आयलोलो तो. ताणें तांकां म्हणलें, एका मनशाचें पयलें आयकल्या बगर आनी तो कितें करता ताची ओळख घेतल्या शिवाय आमचें शास्त्र ताची मनसुबी करता जायत. ताणें म्हणलें, थंय बी गालिलेकार? चवकशी करून पळय आनी तुका कळोन येतलें की एकलोय प्रवादी गालिल्यांतलो उपजो ना. ते आपल्या घरा परतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. उर्बी एत ऑर्बी. कालच्या दिसा आख्खो संवसार, भो करून संवसारांतले सगळे क्रिस्तांव आमच्या पाप सायबा बराबर मागण्यांत एक जाले. आशिर्वाद घेतलो आमच्या गवळ्याचो. आनी कितें भाशेन हे प्लेनार इंडुलजन्स जे आमकां फावो केलें आनी तातूंत भाग घेवन आमचे मदल्या जायत्या जाणांनी म्हणलें, आय गॉट गुजबम्स. म्हज्या आंगाची ल्हंव उबी जाली. म्हाका हांव रोमांतूच आसलेल्या भाशेन दिसलो. गरजेचें तें हें मागण्यांत आख्खो संवसार एक जालो आनी हें मागणें खेरीत भाशेन देवाचे काकलुतीक उलो मारपाचें. ही पिडा जी आयल्या ताचेर आड ती नाटक करपाचें. जाल्यार पवित्र पुस्तक आमकां ही सगळी जाणवाय दिता. आनी आयच्या दिसाक आमी पळयता कशे भाशेन हे मनीस जांच्या हातान पवित्र पुस्तक दिल्लें आसलें, धर्मशास्त्री आनी फारिजेव, कशे भाशेन ताचो अर्थ दितात. इंटरप्रिटेशन ऑफ बायबल. सोडवंडार हो मेसियस उमक्या गांवांतलो येवपाक जाय आसलो, उमक्या गोत्रांतलो येवपाक जाय आसलो. हो कशे भाशेन जावंक जाता? तांचे मदले चौकीदार जे पाठयल्ले तांणी जें कितें पळयल्लें फॅक्ट्स तांकां सांगलें, हो मनीस उलयता ते भाशेन दुसरो आनी केन्नाच कोण उलोवंक ना. त्या पासत धरून येवंक जावंक ना. लोक ताचें आयकता. कित्याक तांचे मदें जो लोक आसा तो ताचें आयकून आनी ताचें पळोवन जें कितें तो करता तें पळोवन म्हणटात, खरेंच हो एक प्रवादी. थोडे म्हणटा होच तो अभिषेक. आनी असल्या वातावरणांत असलें आनी कोण करिना तेन्ना ताका धरून हाडूंक जावंक ना. चौकीदार म्हणून गेले. जाल्यार तांचे मदलो शास्त्री निकोदेम पवित्र पुस्तकाची आनी तांचें शास्त्र जें कितें शिकयता तें तांकां सांगता. कोणाचें आयकल्या बगर वो आमी जाणा जाल्या बगर आमच्यान ताची मनसुबी करूंक जायना. फर्स्ट नो द फॅक्ट्स. ह्या दिसांनी आमी जायते एके भाशेन ट्रॅपान सांपडटा. विदावट नोईंग फॅक्ट्स फॉवर्ड मेसेजीस धाड. खबर ना आमकां खरेपणी, व्हेरीफाय करूंकूच ना, पूण फॉवर्ड धाड उतरां ती मनशांची. आनी भोव करून फटोवपाक असलीं तयार केल्लीं उतरां जीं नकळो आसतना वो ताची पुराय म्हायती घेनासतना आमी धाडीत रावता एकामेकाक. जाल्यार आमी पयलीं सारकी वळख घेवंक आनी वळख घेवन जाल्या उपरांत आमी ताचेर मनसुबी करूंक. शास्त्र्यां मदलो एकलो निकोदेम उलयलो. देवाचेर पातयेवन रावप चड भोव गरजेचें. आयच्या पयल्या वाचपान जेरेमियास प्रवादी आमकां उक्तें करता. एक मारूंक वेलोली शेळी
हांव एक मारूंक पेलेलो शेळे भाशेन शांत खालती, आनी जें कितें देव म्हजें सवें करता तें करूंक दिवपाचो. जेरेमियास प्रवाद्यान हें केलें, आनी जेरेमियास प्रवाद्या वरवीं देवान आपलो संदेश पर्जेक दिलो. तर आयच्या दिसाक आमचो सोडवंडार जेजू क्रिस्त, सगल्यांचो सोडवंडार, आख्ख्या संवसाराचो सोडवंडार, आनी ही सोडवण आमकां दी म्हूण आमच्या पाप साहेबा बराबर आमी सगळीं बराबर मेळून कालच्या दिसाक मागलां. आतां ह्या दिसांनी आमी मागण्यांत सदांच एकूच आसतलीं, ताच्या पयलीं आमी मागण्यांत एक जाल्यार हें सगळें जेजूच्या हातान घालुया, विस्वास दवरुया. कित्याक होच तो सोडवंडार, होच तो एक खरो प्रवादी, आनी होच जेजू जो खरो प्रवादी, खरो अभिषेक, आमचो सोडवंडार, तो आमकां जाणवायेन भरता. आनी पवित्र पुस्तक आमी वाचून, ह्या दिसांनी आमकां वेळ जाय तो आसा, पवित्र पुस्तकाचेर आमी आमचो नियाळ करूंक. पवित्र पुस्तक आमकां कॉमेंट्रीजूय दिता, जाल्यार त्यो कॉमेंट्रीजूय वाचून आमी ताची ओळख सारकी घेवंक. घडये आमच्याच मदें जरूय सगळे क्रिस्तांव संवसारभर आनी दुसरीं पाप साहेबा बराबर एक जालीं, आजून पासून आमचे मदें फुटी पडलेल्यो आसात, वेगवेगळी डिनॉमिनेशन्स आसात. एक एकलो आपणाक जाय ते भाशेन बायबल इंटरप्रीट करता. त्या सगळ्या कुशीन दवरून जेजूक जाय ते भाशेन आमी हें इंटरप्रिटेशन करूंक आनी देवाचें उतर वाचूंक, समजूंक आनी आमच्या जिवितान घालूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागुया. भेटून हे वेळार गीत घेवया. C37 पेज नंबर 44. C37 पेज नंबर 44. तुझ्या पवित्र दोळ्या मुखार बापा एकूच उंडो दोवो, जेजू निर्मळ भुरगो तुजो. उंड्या लिता कोण्यो तोशी जेजू सोये सोगली किरकोळ की भुरगी तुजी. गोवाच्यो कोण्यो आमी उदकाचे तेवे आमी जेजूचे सादे आमी. गोवाच्यो कोण्यो आमी उदकाचे तेवे आमी जेजूचे सादे आमी. गोवाच्यो कोण्यो आमी उदकाचे तेवे आमी जेजूचे सादे आमी. गोवाच्यो कोण्यो आमी उदकाचे तेवे आमी जेजूचे सादे आमी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. भोकोन वाड्या बापा, ही आमची दानां प्रसन्न जावन मानून घे आनी तुजेर विरुद्धल्यो आमच्यो निबोर खोश्यो दया करून तुका खालत्यो जायच्यो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां, फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वंडावण्यो दमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान.
सोरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सोरना तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमचीं काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां देखून सगल्या दुतां भोगतां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. संसार मोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो उगूट परगोटुया तुझ्या गुरसानी पुनर्जीवन कोणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची तुजी काकलूत मागतल्यांची परतून परतून तुजेशी दया मागतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदता बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना.
होच तो प्रवादी, होच तो अभिशिक्त जेजू क्रिस्त संवसाराचो सोडवणदार आमकां सगल्यांक सोडोवंक आयला. ताच्या पांयाशी येवन ताचे बरोबर देवाचें उतर वाचून आयकून आनी आमच्या जिवितान घालून आमी बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पर आसूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोई आनी सर्व आकांतांतली वाटाय तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. आमकां ती देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रोगत आमी शिवूंक येता. ती आमचेर जट्टी आनी कास्त हाडिना जावं, पूण तुजी काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओखत दिवं. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा. ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पुढच्या कास्टान म्हाका भलायकी मेळटली. पुण्या वेळार गीत घेवया. D24 पेज नंबर 60. D24. Gesù calzan moja Ashuntuka shemu grauta Bagoyasha tarka moja Talis moje tu condrecta Ye Gesù calzan moja Ashuntuka shemu grauta Bagoyasha tarka moja Tuktaneta Ye Gesù Otmian moja Jivak moja Muktan lakta Ye Gesù Jivan moja Otmo mozo Tuktaneta Ye Gesù Otmian moja Jivak moja Bhuktan lakta Ye Gesù Jivan moja Surgi jevon Atmodita Ye Gesù Atmyan moja
सुर्गी अमृत चाकूक रावता ये जेजू आत्म्यान म्हज्या सुर्गी जेवण आत्मो सोदता ये जेजू आत्म्यान म्हज्या सुर्गी अमृत चाकूक रावता ये जेजू आत्म्यान म्हज्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परा ह्या पवित्र देण्या वरवीं आमी पातकांतलीं सुटो आनी आमचे दिसपट्टे जिणेंत तुका मानो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. चोत्रायदरची आयज 8:30 वाजता आमचें होली एडोरेशन हाचें स्ट्रिमींग जातलें. तशेंच सांजेर 5 वाजता आमची पॅरीश रोजरी ऑन एअर. आमकां सगल्यांनी जाता ते भाशेन आपल्या घरांत रावन ह्या मागण्यांत वांटो घेवचो. आयज सांजे 7 वाजता इंग्लिजींतल्यान मीस आयताराचें मीस आमचे फिरगोजीन जातलें. लायव्ह स्ट्रिमींग करपाक आमी प्रयत्न करतले. जरी तर नॅट कनेक्टिविटी सारकी आसा जाल्यार, नाजाल्यार रिकॉर्डेड करून त्या उपरांत घालतले. तातूंतय ज्या कोणाक भाग घेवंक जाय तांणी भाग घेवचो. आनीक एक पावटी उगडास करता. आतां जे दीस येवपाचे आसात ते गंभीर दीस. कित्याक भारत देश आमचो 3rd स्टेजीन भितर सरलो अशें म्हणटात. जाल्यार आमी आनिकूय काळजी घेवपाक जाय, आनिकूय प्रिवेंशन घेवपाक जाय. सोशल डिस्टन्सींग व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, भोव गरजेचें. एकामेकाक आमी पयस रावंक, बाराबर मेळना जावंक, बाजारांत आमी वचना जावंक भोव गरजेचें. आमचे ग्रॉसरी आयटम्स आमकां जाय, जेवण गरजेचें. जाल्यार जेवणाचे बाबतीन दुसरे एरेंजमेंट्स जे केल्ले आसात ताका आमी सहकार दिवया. भोव करून होम डिलिव्हरीज आनीक वॉलंटियरींग. भोव करून जीं कोण हेल्दी आसात, जीं कोण मजबूत आसात, तरणाटीं आसात, तांणी मुखार सरचें. आनी आमच्या सरकाराक, आमच्या एडमिनिस्ट्रेशनाक ह्या परिस्थितीन एक आपणाचोय हात दिवचो, सहकार दिवचो. आनी हे भाशेन आमच्यान ह्या दुयेंसाचेर झूज मांडूंक जाता, जैत व्हरूंक जाता. मागण्यांतल्यान तशेंच आमच्या दिसा दिसपट्ट्या करण्यांतल्यान आमी ताचेर जैत व्हरुया. सगळीं घरा रावुया, स्टे एट होम, भायर सरो नाकात. ह्या दिसांनी भायर सरपाचे आमचे दीस येतले आनी त्या दिसांनी आमी मागीर कुशाल जातले. ही कुशालकाय आमकां सगल्यांक मेळचे पासत. हें इन्फेक्शन आमकां जायना जावंक हे उपाय घेवंक भोव गरजेचें. ह्या दिसांनी मॅसेजीस एकामेकाक धाडटा आसतना त्यो फॉवर्ड्स धाडपाच्यो बंद करुया. कोण खंय कितले जाण मेले आनी कोण येवपाचो आसा, हें मागणें करीत जाल्यार, हें उदक पियेत जाल्यार, हें मीठ घालीत जाल्यार बरें जावपाचें आसा, सोड्यात सगलें. त्या भायर त्या बगर एकामेकाक पर्सनल मॅसेजीस धाडात. पर्सनल मॅसेजीस टू स्ट्रेंथन इच अदर, एकामेकाक घोटाय दिवंक. पर्सनल मॅसेजीस टू रिमायंड इच अदर टू स्टे एट होम, भायर सरोना जावपाक. भोव करून तुमच्या घरच्यांक, तुमच्या इश्टा मित्रांक भायर सरोना जावपाक मॅसेजीस धाडात. आनीक देवाच्या सांगाताक आमी सगळीं एक आसा, मागण्यात एक आसा. देखून मागणें करूंक, उपास करूंक, प्राचीत करूंक एकामेकाक पर्सनल मॅसेजीस धाडून उगडास करात. निमणो आशिर्वाद घेवचे आदीं हें मागणें बाराबर सगळीं करुया. सूर पदवीदार आनी काकलुत्सारा देवा, सोर पदवीदार आनी काकलुत्सारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल, कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक
हे पिडेक लागून हे पिडेक लागून दगदवतल्यांक दोगदोवतल्यांक बेगीनूच इलाज बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशीं आमी तुजे येता येता हे पिडेचेर हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या अभ्यास करतल्या विज्ञानाक विज्ञाना एक गुणादीक हे गुणान वासीन वासी बेगीनूच बेगीनूच सोदून काडूंक सोदून काड आदार दी म्हूण आदार दी तुजे लागीं तुजे लागीं आमी मागता आमी मागता आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक आनी भोव करून आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकाऱ्या परजेच्या बरेपणा खातीर गरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक हांव ती तुजे जाणवायेन तुजे जाणवाये उजवाडाय उजवाडाय जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं तुमया वरवीं आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वरवीं.